कदंबाच्यो बशी प्रवाशांक खातीर काशांव जावन रावल्यात। 15 वर्सां पयलींच्यो गाडयो स्क्रॅप करपाची अपेक्षा सरकार लोकांकडल्यान दवरता, पूण 15 वर्सां परस मायज चलपी कदंबांच्या बशींचेर सरकारान कांयच पावलां उबारूंक ना। ते भायर पोरूं 150 कदंबा बशी हाडपाचें आश्वासन मंत्र्यान पुराय करूंक ना असो आरोप गोवा फॉरवर्डचो आमदार विजय सरदेसाईन केला। फाटल्या एका वर्सान 600 बशी रस्त्यार बंद पडल्यात। 29 बशी दुरुस्तीची वाट पळयतात। ह्या बसींची वेळार देखरेख जायना आनी दुरुस्तीचो खर्च 3 पटीन वाडला अशें विजय सांगता। कदंबा बसीस स्पीकर सर कॉफिन जाल्या कॉफिन 323 बसीस 520 म्हळ्यार 62% ऑफ द बसीस ऑफ Kadamba have exceeded the number of years as per the bus scrapping guidelines। म्हळ्यार 15 वर्सांची जावन गेल्या। तुम्ही लोकांक कायदो हाडूंक सोदता आनी बसी कॉफिना केन्नाय वचूंक शकता, विच मिन्स स्पीकर सर जो मनीस कदंबान वता तो सेफ ना। आतां हाचेर मंत्र्यान उत्तर दिवचें। स्पीकर सर गेले 12 म्हयन्यांनी 687 टायम्स ब्रेकडावन जाले। ब्रेकडावन म्हळ्यार कितें? इंजीन फेलियर, ट्रान्समिशन सिस्टम फेलियर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर, एंड दिस इज मोर देन 73% ऑफ द फेलियर्स। स्पीकर सर डेटा असो आहा की 29 बसी नीड रिपेर्स मोर देन 5 टाइम्स इन द लास्ट 12 months। स्पीकर सर हातून 19 बसीज वेर बॉट इन 2019। सांगता कितें हाजें अर्थ कितें की कदंबा बसीन पिरियॉडिक मेंटेनन्स बसीचें जायना। स्पीकर सर रिपेर चार्जीस पयलीं कितले आशिल्ल्यो? 1,82 lakhs इन फायनान्शियल इयर 21-22। ह्या वर्सा कितल्यो जाल्यो? 5,48 lakhs म्हळ्यार 3 पटीन वाडले रिपेर चार्जीस कदंबा बसीचे। 263 आउट ऑफ 449 म्हळ्यार 58% नॉन इलेक्ट्रीक बसीस ऑपरेट एट अ मायलेज ऑफ 4 किलोमीटर लिटर 4 किलोमीटर लिटराचेर म्हळ्यार गजलर। तशेंच सरकाराचे म्हजी बस येवजणेक खासगी बस तज्ञांनी न्हयकार दिला। ते बरोबरूच सरकाराक कर्नाटकांत वेंचणुके खातीर बसी धाडपाक फावता, पूण कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यां खातीर तांचे कडेन बशी नात अशें विजय म्हणटा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।